देवाचें शुभ वर्तमान। आनी जेजू लोक आसलो थंय पावतोच एक दादलो ताचे सोरशी आयलो आनी ताच्या मुखार दिमयेर पडून ताणें म्हणलें, सायबा, म्हज्या पुताची काकलूत कर, ताका मोडणें मारता आनी तो चड कश्टवता। सोबार पावटी उज्यांत आनी भोंवून भोंवून उदकांत तो पडटा। हांवें ताका तुज्या शिसा सोरशी व्हेलो, पूण तांच्यान ताका बरो करूंक नजो जालें। तेन्ना जेजून पोर्तिपालून म्हणलें, भावार्थ नासलोली आनी खोटी पिणका तुमी, कितलो वेळ म्हूण तुमचे सोरशें हांवें रावचें? केन्ना पर्यान हांवें तुमकां सोंसची? ताका हांगा म्हजेशी हाडात। आनी जेजून ताका बोबाट करतोच देंवचार ताचे वेलो भायर सरलो आनी तो भुरगो तेच घडयेर थावन बरो जालो। तेन्ना जेजू सोरशी कुशीन येवन शिसांनी विचारलें, ताका भायर घालूंक आमचे कडेन कित्याक घडलें ना? जेजून तांकां सांगलें, तुमचो भावार्थ उणो देखून। हांव तुमकां खरेंच सांगतां, सांसवाच्या कोणया येदो तुमकां भावार्थ आसत जाल्यार ह्या दोंगराक तुमी म्हणटल्यात, हांगा थावन थंय वच, आनी तो वेतलो, आनी तुमच्यान करूंक जायना तसलें कांयच आसचें ना। देवाचें उतर हें।